येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची तारीख लागीं पावताच राजकीय हालचालीक आयला ओतो. छाननी काबार. राजकीय पक्षां मदीं पेटला व्हडले गैर. कांदोळी 2 शेकाक उजो लागून गोबोर. उजो लागपा फाटल्यान दुबाव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भारतांत दिसपट्ट्या कोविड-19 केशीचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. फाटल्या 24 वरांत 2.35 लाख कोविड-19 केशीची नोंद जाल्या. दुसरे वटेन कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो वाडत आसा. फाटल्या 24 वरांत 871 लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडलो. आयज गोंयांत 1219 नव्यो कोविड केशी नोंद जाल्यात. जाल्यार 10 जाणांक मरण आयलां. देशांत फाटल्या 24 वरांत 2.35 लाख नव्या रुग्णांची नोंद जाल्या. जाल्यार त्याच काळांत दिसपट्टो मरप्यांचो आंकडो 600 वयल्यान 871 पावला. जरी देशांत दिसपट्ट्यो केशी कमी जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटा आसल्यो तरी मरप्यांचो आंकडो मात नेटान वाडत आसा. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 13.39% पावला जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 16.89% पावल्या. फाटल्या 24 वरांत 2.35 लाख नव्या रुग्णांची नोंद. फाटल्या 24 वरांत 871 मरणांची नोंद. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 13.39%. राष्ट्रीय साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट 16.89%. गोंयांत काल मरप्यांचो आंकडो अकस्मात वाडिल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून 20 जाणांक मरण येयलां. जरी दिसपट्ट्यो केशी कमी जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटा आसल्यो तरी मरप्यांचो आंकडो मात नेटान वाडत आसा. राज्याचे भलायकी मंत्रालय लोकांक वासिनां घेवपाचें आवाहन करीत आसा. हाचे फाटलें कारण म्हटल्यार मरप्यांच्या आंकड्या वेल्यान अशें दिसून आयलां की चडशा लोकांक वासिनां घेवंक नाशिल्ल्यान मरण आयलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कांदोळे 2 शेकांक अचकीत उजो लागलो. दोनूय शेकांचो लासून गोबोर जालो आनी भरपूर लुकसाण जालें. ही घडणूक शेनवारा दनपारां 12:30च्या सुमाराक घडली. लायटीचो शॉर्ट सर्कीट जावन उज्यान पेट घेतलो आसूं येता असो अदमास आसा. ह्या उज्यांत दोनूय शेकांचो लासून गोबोर जालो. सुमार 90 लाखांचें लुकसाण जावं येता अशें गोपांनी सांगलां. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्यात. सगळे उमेदवार 14 फेब्रुवारीच्या दिशेन तयारी करीत आसात. उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख 30 जानेवारी उपरांत पक्ष बदलपाची सर्कस सोंपतली अशी आशा आसा. पूण आतां सावन एकामेकाचेर हल्ले करप चालूच आसा. काल उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख आशिल्ल्यान 587 उमेदवारांचे अर्ज दाखल जाले. सगळ्या उमेदवारांच्या नावांची छाननी चालू आसा. आतां मेरेन 96 अर्ज न्हयकारल्यात. पूण निमण्या फेरयेचो आंकडो आयतारा सकाळी मेरेन कळीत जातलो. चडशे उमेदवार वेंचणुके वेळार सामनो करच्या पेक्षा छाननी वेळार एकामेकाक हारोवपाक सोदतात. राष्ट्रीय काँग्रेसीचो उमेदवार मिकी पाशेको हाचो वेंचणूक प्रतिनिधी फ्रँकी डिमेलोन नुवे काँग्रेसीचो उमेदवार आलेक्स सिक्वेरा हाच्या आड कागाळ नोंद केल्या. पूण निर्वाचन अधिकाऱ्यान सुनावणे उपरांत ही कागाळ भायर मारली. आलेक्सान ह्या विशयाचेर आपले मत मांडले. आयकात दोगांयकय. सिटीजनशिप टेक्ट आमी चीफ इलेक्शन officer, chief electoral officer complaint केले and that had come immediately here. But today morning, is 29th, when the case was here, came up for hearing, at the time of scrutiny, returning officer म्हणू लागलो, you have to produce the certified notary copy of the asset got registered. But so that the notice came up to me at 10 o'clock and there was no sufficient time, but even then the case was postponed at 2:30 and I spoke to my senior lawyer, senior counsel, and immediately he was here. At present the nomination is being accepted
आनी हेजे फुडें we will I will consult with my lawyer and take the process ahead. He has registered his birth and in front of the returning officer we have argued the same that he has registered. There are some clause. His registration for disqualification. फाटका आहे ती फाटी त्यांनी प्रेस घेतलेलो आणि he has admitted आपल्याकडे आले आपण कॅन्सल केलं पण त्यांनी तुम्हाला कॅन्सल केलं ते काय दाखवना. You see, there is an allegation that I have a Portuguese passport. There is an allegation that I have travelled to Portugal on that Portuguese passport. There is an allegation that I own land in Portugal. The Honourable Returning Officer sought presentation of the documents to substantiate the allegations. The complainant could not substantiate anything. And basically it's the same old complaint which he has, he had a press conference, he spoke about it. He filed a complaint with the crime branch, he filed a complaint all over. And this is one of those complaints that he filed. The matter has been disposed of. Now I stand in front of you as a candidate of the Congress Party in 28th Mumbai constituency. टीएमसीचे फातोड्डेचे उमेदवार सियोला वाझ हाणें फातोड्डेचो आम आदमी पार्टीचो उमेदवार संदेश तेळेकार हाचेर अर्ज न्हयकारपाची कागाळ नोंद केली. आरो जो आसा ताणें हें ऑब्जेक्शन रिजेक्ट केलां. द ऑब्जेक्शन वॉज फायल्ड बाय टीएमसी कॅन्डिडेट एडवोकेट सियोला वाझ. इट वॉज हर कंटेन्शन दॅट वी हॅव जे म्युनिसिपालिटी ड्यूज आसा ते आमी पे करूं ना आनी ताजे खातीर आमचे फॉर्म रिजेक्ट करचे. पूण आरो आमी जो रिप्लाय दिलो ताजेर तो सॅटिस्फाय जावन ताणें ताजें ऑब्जेक्शन सेट असायड करून म्हजें जे नॉमिनेशन आसा एक्सेप्ट केल्लें आसा. हे एंटायर फॅक्ट इतलोच दाखयता की टीएमसीचो जो एप्रोच आसा तो कित्याक कोणाक हेल्प करपाक आयला. म्हाका दिसता आज जेन्ना तेणी तो ऑब्जेक्शन दिल्लें त्या ऑब्जेक्शनान ताणें जे फोटोग्राफ्स अटॅच केल्ले ते तिनूय फोटोग्राफ्स जे आशिल्ले तातूंत डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी पार्टी सोडून बाकीचे सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीजाचे बॅनर्स आशिल्ले. पूण ताणें बीजेपीचेर ऑब्जेक्शन घालूं ना. ताणें आमचेर जांचो तातूंत फोटोग्राफ ना तांचेर ऑब्जेक्शन घातलें, गो फॉरवर्डाचेर घातलें. म्हणजे कोणाक हेल्प करपा आयला हो मोटो जो टीएमसीचो आसा ह्या ऑब्जेक्शना वयल्यान खूब क्लियर जाता. उदकाची बिलां वाडोवन धाडिल्ल्यान आम आदमी पार्टीन सद्याच्या सरकाराचेर हल्लो केलो. आयकात. Department had issued those bills and you said ती wrong आसा म्हणून. ती रॉंग आसा जाल्यार तुमी करेक्ट करून लोकांक दिवपा जाय आशिल्ली, ना की ती ऍड करून एरियर्स आनी इंट्रस्ट सकट बिलां दिवपा जाय आशिल्ली आनी परत एकदा रॉंग दिवपाची आशिल्ली. आनी ती आरटीआयतल्यान जी बिलां आमकां मेळ्ळा पळय ती पळयत जाल्यार परत एकदा सरकाराची नामुश्की तर परत एकदा इनकॉम्पिटन्सी दिसून येता. 16,000 युनिट उदक फ्री दिवच्या पेक्षा लोकांक जी बिलां आयल्या ती हांव तुमकां दाखयता. इन्फ्लेटेड बिल्स आसा रॉंग आनी इन्फ्लेटेड दोन्ही बिलां आसा. हांगा एक बिल आसा म्हजे कडेन 1707 हे सगळे आरटीआयन घेतिल्ले डॉक्युमेंट्स. प्रिवियस रिडींग 1707, करंट रिडींग 1753. एक्चुअली युनिट्स रिडींग जावपाक आशिल्ली 46 ती आयल्या 50 आनी ताका झिरो बिल येवपाच्या जाग्यार ताका परत बिल दिल्लें आसा हांगा 2000 रुपया फॉर 46 युनिट्स विच शूड बी झिरो. एक बिल आसा प्रिवियस रिडींग 269, करंट रिडींग 276. एक्चुअली येवंक जाय आशिल्ले युनिट रिडींग 7 ताका 30 दाखयला पण बिल दिला 1200 रुपीज प्लस एरियर्स ऍड करून ताजे पेमेंट केला 289 अशी 13 सगळे म्हणजे एक्चुअली युनिट्सूय रीड करपाक चुका आसा. तातूंत 13 युनिट 15 युनिट जांकां फ्री बिल येवंक जाय आशिल्ली तांकां बिलां दिल्ली आसा 1440 रुपया 1440 रुपया. अशी कितलीशीच बिलां आसा जी बिलां झिरो जावपाक जाय आशिल्ली पण ती झिरो येवना आणि हजरांनी तांकां बिलां दिल्या. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्यात गोंयांतल्या तरणाट्यां खातीर युवा शक्ती अंतर्गत 4% जुरा सयत 20 लाख रुपयापर्यंतचे तारणमुक्त रीण तशेंच गोंयच्या तरणाट्यां खातीर वर्सांतल्यान 6 म्हयन्यांपर्यंत बेरोजगारी विम्याची तरतूद करपाचें आश्वासन दिलां. आरोग्य आनी शिक्षणा वयलो अर्थसंकल्पीय खर्च 2.75% सावन 6% पर्यंत वाडोवपाचो, 2 नवी वैद्यकीय महाविद्यालयां, सरकारी शाळांच्यो सुदारीत सुविधा, युनिवर्सल हेल्थ कार्ड हे सुद्धा जाहीरनाम्यांत आसले. आयज जाहीरनाम्याचे विमोचना वेळार गोंयचे टीएमसीचे सगळे वडेगांठ फुडारी हाजीर आशिल्ले.
0.71 लाखां सावन गोंयची GDP हाडटले 1.8 लाखाचेर. वार्षिक पडदडोई उत्पन्न 11 लाखाचेर वाडयतले. 2 लाख नव्यो नोकऱ्यो, तातूंत 80% गोंयकारां खातीर राखीवताय. 3 वर्सां भितर 10,000 सरकारी नोकऱ्यांत भरती. गृहलक्ष्मी अंतर्गत बायलांक म्हयन्याक 5,000 रुपया. युवा शक्ती येवजणे अंतर्गत 4% जुरा सयत तारण नासतना 20 लाखां मेरेन रीण. गोंयच्या तरणाट्यांक 6 म्हयन्यां खातीर बेरोजगारी इन्शुरन्साची तरतूद. भलायकी आनी शिक्षणाची खर्च बजेटांतल्यान वाडोवन 2.75% वेल्यान 6%. 2 नव्यो मेडिकल कॉलेजी, सरकारी शाळेंतल्यो सुविधा सुदारप आनी युनिवर्सल हेल्थ कार्ड. प्रत्येक गोंयच्या फामिलीक रस्त्या अपघाताचेर विमा. खाजगी क्षेत्रा सयत हेर क्षेत्रांत गोंयच्या बायलांक 33% राखीवताय. पंचायती आनी पालिकेंत बायलांक 50% राखीवताय. बायलां आनी भुरग्यां खातीर प्रत्येक जिल्ल्यांत 2 फास्ट ट्रॅक कोर्ट. 1976 सावन राबितो करून येवपी गोंयच्या फामिलीक जाग्याचो मालकी हक्क. म्हजें घर मालकी हक्क अंतर्गत अनुदान दिवन घर नाशिल्ल्यांक 50,000 घरां. पोरणी घरां सारकी करपाक 10 लाख रुपया मेरेन रिणांची तरतूद. राज्य बस सेवा डबल करून 24 वरां येरादारी सेवा. 24 वरां अखंडीत लायटीची पुरवण. प्रत्येक मोसमांत फोड नाशिल्ले रस्ते आनी बरी गटार सुविधा. प्रत्येक घरांत पिवपाचें उदक आनी तशेंच प्रत्येक तालुक्यांत उत्कृश्ट खेळां आनी ट्रेनिंग सुविधा. पर्यावरणाचो समतोल राखून सरकार स्थापन जाल्यार 250 दिसां उपरांत खणी चालीक मोल्यांतले 3 प्रकल्प रद्द करप. म्हादयचेर गोंयचो हक्क राखप. व्यापक कोयर वेवस्थापन. जो 3 मेन स्किमी हा, गृहलक्ष्मी, युवा शक्ती, म्हजे घर मालकी हक्क, हाच्या बद्दल तुमकां लुईजीन तशेंच आमची महिला अध्यक्ष हांच्यांनी सांगलेले हा. आमी मॅनिफेस्टोन सांगला त्या प्रमाणे हांव ह्यो स्किमी रिपीट करना, कित्याक सबंद गोंयच्या लोकांक ह्या स्किमी बद्दल जागृतकाय जाल्ली हा. TMCच्या सगळ्या व्हॉलंटियर्सांनी गोंयभर भोंवन 3.5 लाखाच्या वयर महिलांक गृहलक्ष्मीच्या अंडर रेजिस्टर करून घेतलेले आहा. आनी प्रत्येक महिलेन जर खंय चुकून माकून उरल्या जाल्यार फोन करून सुद्धा आफोन व्हरून आपूण स्वता जावन रेजिस्टर जाल्ली आहा. The main thing about a manifesto is everyone writes long, detailed manifestos, but ultimately there are 3 or 4 things that actually click with people, and 3 or 4 things that people want to, really resonate with. So I think as far as the TMC is concerned in our manifesto, hello, okay. So I think in our manifesto, the 3 or 4 things that will really resonate with Goans. The first is that the state of the economy. Goa today, Goans in Goa, the number of unemployed youth is over 1 lakh. The number of people displaced by the stoppage of mining is 2.5 lakhs. When you look at during COVID, Goa is supposed to be one of the advanced states of India, and the medical facilities in Goa were in absolute shambles. When you look at income support, there exists nothing in Goa. They said they have something called a Griha Aadhar scheme, where the requirement in the budget is something like 250 crores, and they allocated only 100 crores for it. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शेनवारा डेम्पो चॅलेंजर्सान क्वॉलिफायर 2त LPK 11 22 धांवड्यांनी हारोवन प्रेस्कॉन पॅन्थर्सा आड निमाणे फेरयेंत प्रवेश केलो. PG मैदानाचेर जाल्ल्या सामन्यांत किरण शिरवयकार हो डेम्पो चॅलेंजर्सा खातीर राखणदार जावन राविल्ल्याचे सिद्ध जाले. सुरवेक फटाफट 37 धांवड्यो काडीत एकूण 131-8 अशी लढाय दीत पंगडाक मदत केली. त्या उपरांत किरणान बरी बॉलिंग करत 2 विकेटी घेतल्यो आनी 3 ओव्हरीत फकत 8 धांवड्यो दिल्यो. ताका मॅन ऑफ द मॅच घोशीत केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज हवामान सुकें आसपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला.
आयज आनी फाल्यां नितळ मळब वसतलें. आयज चडावात आनी उण्या तापमानांत 31 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना. काल चडावत आनी उणें तापमान 33.2 ते 20.6 डिग्री सेल्सियस इतकें सामान्य आसलें. फुडले 2 ते 3 दीस तापमान 2 डिग्रीन कमी जावपाचो अदमास आसा. फाल्यां कांय वाठारांनी फांतोडेर हलकें धुकें आनी दंव पडटलो. प्रवास करप्यांनी शिटूकसाण राखची अशें हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. फुडले 5 दीस हवामान सुकें. आयज आनी फाल्यां मळब नितळ. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 22 डिग्री सेल्सियस. 2-3 दिसां उपरांत उण्या तापमानान 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव. फाल्यां फांतोडेर हलकें धुकें आनी दंव पडटलो. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.